मिटिंगेक खूबशे इश्यू आसले आनी खूबशी रेजोल्युशन घेतली आसात. दीपक नायक बोरकर तेणी अप्रोय फंडाचेर रेजोल्युशन घेतलें आनी तेणी ते रिपोर्टराक सांगलां ते क्लियर करचे म्हणून. ते हो फंड जो आसा तो आमकां हांगा ना. ते ऑलरेडी ती पयलीं कामां जी जाल्लीं बरो पयलींचो फंड तो आनी ती पयलीं कामां जी जाली तेंची ती बील पेंडींग उरल्या तेका लागून तो थंय आमकां दाखयता. पूण असो हो फंड ना आमकां यूज करपा खातीर. आनीक अनितान एक घेतलो की तेगे रेजोल्युशन घेतले की तेजी कॉन्स्टिट्युएंट एक काम जाल्लें आसा ते आमी पंचायतींतल्यान तांकां एनओसी दिला आनी ती आमी जिल्हा ऑफिसांतल्यान ताका एक लेटर दिवचे. एक तेणी रेजोल्युशन घेतलें वॉटर हेका लागून उदकाच्या कनेक्शनाक लागून. तशेंच 15 फायनान्साचो आमचो इशू आसलो आनी तेजेर आमी सुरेश केपेकारान हो मांडलो की आपली कामां जी आसा अपलोड केली ना आनी तेजेर तेगे आसले. आमी कशें आसा आमी कामां अपलोड करता आसतना जेन्ना सीओ आनी आमचो एकावंटंट बसोन तेमच्यांनी कामां घातलीं आनीक म्हाका पयलीं खबर नासलें. मागीर सीओन म्हाका सांगलें हांवें अशी अशी काम केलें. जेन्ना पयलींची जी मेंबरांनी कोण 15 फायनान्साक कामां जाल्लीं तांकां तेंगे चडशीं कामां जालां आनी तेंच्यांनी तो फंड यूज केला आहा. ताका लागून आमी थोडे मेंबरांनी जी सामकीच कोणाक जाल्ली नासली तांकां आमी तेंची ती कामां अपलोड केली. तें एक आसलें. आनीक जेईक लागून इशू आसलो सवेंद्र जो आमचो जेई आहा फाटले फावटीकूय मिटिंगेक तेजो इशू आसलो आनीक आमी तेजे कडेन उलयले. त्या बाकीच्या एक तो जेई आसा तो 5 जाणां आसा आनीक आमी मेंबरां कडेन उलयत कशें आसा थोड्या मेंबरांक अशें थोड्यांगे बील बी जावपा आसा आनी आमी ताका अकस्मातीत जर चेंज केलो जाल्यार तेमकां थोड्यां प्रॉब्लेम जाता. आमी ताका सांगलें तूं काम सारको कर मेंबराले आनी आमच्याय कडेन टायम कमी आसा ताका लागून परत आमी जेई चेंज करता हें करता म्हणल्यार मेंबराकूय प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून आमी काल सीओन दोगांनी उलयलां आमी तेजेर कशें सोल्युशन काडया आनी मेंबराची काम कशी जातली हेजेर आमी कालूच आमी हांगा बसून उलयल्लें सीओन दोगांनी. एक्चुअली पांच कितली जेई आसा. एक जेई आसा तो फूल टायम आसा आमचो. 4 जेई जे आसा ते आमचे 2 चार्ज आसा दुसरे कडेन. म्हणजे आमकां इशू कितें जाता आमचे एकदां एस्टिमेट करप मागीर बील करप म्हणल्यार टोटल एक फायल स्टार्टींग साकून सायटीर वचप साकून ती परत सायटीर वचोन तेजी बिलींग सुद्दां करता. म्हणजे एकूच जेई हें जाता. म्हणजे 2 दीस बी हांगा चार्ज आसता 2 कडेन चार्ज आसता तेन्ना हांगा 2 दीस एक जेईक 5 मेंबर आसता. म्हणजे तो इशू जाता आमकां. म्हणजे आमी मागलां की आमकां फूल टायम जेई दिवचे म्हणून ते एकूच जेई आमकां फूल टायम आसा म्हणजे तो इशू जाता. फूल टायम जेई दिवचे म्हणून मागला आनी ते तरी आसतना आमी तेचे फॉलोअप करतले. 4 तरी आमकां मिनिमम 4 जेई ते आसा फूल टायम आमकां जाय सामके. अशें म्हणून तेणी हें काडलें ते सेम प्रॉब्लम जाता. तो एक जेई जो तेंचो आसा तो 2 दीस आसा. 2 दीस आमचे चार्ज आसता देखीक तो तेजो इशू काडलो. तेजो अजून मेजरमेंट घेतलेला ते कित्याक लागून घेतलेला ते हेजेर आमी पळयता. कित्याक आतां आमी खंयची लोकां खातीर कामां घेता डेवलॉपमेंटाची ती कशी आसता ती एक 10 लोकां खातीर तरी तेजो वापर जावपा जाय यूज जावपा जाय. अशी हांवेनूय मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी काम घेतली पूण म्हाकाय मागीर ते सांगलें ते काम करतले एक 10 लोकां खातीर तेजो यूज जावपा जाय. म्हणटकीर म्हाका मागीर जेईन सांगलें मॅडम ती कामां आमकां घेवपाक मेळपा ना कित्याक ते अशें आसा. म्हणटकीर आमी ती कामां केली ना. ताका कशें आसा तेगे जो जेई आसा तेणीन ताका तें पयलीं सांगपाक जाय आसलें ताका तें खबर ना. म्हणटा तेणीन तें कितें म्हणटा आपणी लोकांक सांगलें आतां ती काम करतली तर तेगे जेईन ताका सांगपाक जाय आसलें. कित्याक जे काम ना काम जालें ना तेगे ती फायल रेडी सुद्दां जाली ना. मॅक्सिमम बेनिफिशरी जे आसपा जाय अशें म्हणून आमी त्या उद्देशान काम घेता. म्हणटकीर थंय कितें जालें काम तेणी सगळे बेनिफीट कोणा जातले ते सिंगल बेनिफीट ना 2 जाणां बेनिफीट जातले म्हणजे लास्ट तें सीओ कळ्ळें. तेंचे सीओन सांगलें की बेनिफिशरी थंय तितली ना त्या कामा खातीर म्हणून तेंची फायल रिजेक्ट केली. म्हणून तेणी तें मांडलें की बेनिफिशरी लागून इशू जाता. म्हणजे तशी आमी कामांय बी करपाक शकना की सिंगल बेनिफिशरी आसत जाल्यार युटिलायज करप बरोबर जायना म्हणून ते रिजेक्ट जालां. 20% बिलो कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचो रेजोल्युशन घेवपा न्हू म्हणून एक 20% बिलो घेवपाचें आज डिस्कशन जालें. जे गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला 20% बिलो कॅपिंग आसलें ते काडून उडयलें. तेजें डिस्कशन जालें. थोडे मेंबराचें कितें आसा उलोवप सांगप आसा की ते मांडलां की 20% बिलोचे कितली वचप ते अजून कॅपिंग ना.
म्हणटकीर क्वॉलिटी कामाची क्वॉलिटी जी आसा कोणी 30% मारीत 40% अशें वचत तर कामाची क्वॉलिटी जी आसा ती मेळची ना म्हणून तेंचे कन्सर्न आसा. म्हणजे त्या प्रमाणे तेमी कितें हें केलां की 20% बिलो कॅपिंग जें आसलें पयलीं 20%चे ते परत कन्सिडर करचे ना रिकन्सिडर करचे तेजेर विचार जावचो अशें म्हणून थोड्या मेंबरांनी मांडलां. म्हणजे ते आमी फुडें धाडटले इतल्या खातीर. 20% बिलो आले घेवचे ना अशें रेजोल्युशन घेवन ना 20% बिलो जे कॅपिंग काडलां ते रिकन्सिडर करचें अशें म्हणून हें घातलां. स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडटले. स्टेट गव्हर्मेंटाक आमी धाडटले. ऑलरेडी आमगे आतां पयर हांवें ताका विचारलें आमगे 15 फायनान्साच्यो 11 फायली सद्या रेडी जाली आसा मेंबरांनी. आतां आमी सोमारा टेंडर काडटा म्हणून सांगलें आमकां सांगलां. तर आनी कोणाले मेंबराले फायली रेडी जावपा आसा तशें म्हणून आमी मिटींग जातकीर काडया म्हणलें मागीर सोमारा मंडे काडया म्हणून सांगलां. आमचे आतां 20% कॅपिंग जी आसली पळय न्ही ती सगळे जाण त्या हेजेर हें आसा अशें ना. कित्याक एकदां कितें जाता अशें दिसता म्हाका 20% खूब जाणांन मारले म्हणटकीर एकूच कॉन्ट्रॅक्टराकय तो परत परत काम मेळटा. ते हितूंतल्यान सॉल्व जातलो. हो गव्हर्मेंटाचो हो स्टेप्साक लागून तेणी तो घेतलो अशें म्हाका दिसता की 20% 4 जाणां मारले म्हणजे एकूच कॉन्ट्रॅक्टर परत परत घेयत आसता. तो जो आसा इशू तोय बी हितूंतल्यान सॉल्व जातलो. अशें आसा. सो त्या खातीर तेणी रेजोल्युशन घेवपाक क्वॉलिटी एखादी Quality जाय म्हणून. हें जावपाक आमच्या शकता. कामाची कमी मारली quality जाल्यार आनी जाय. 20-30% गेलो 30% जसो तर क्वॉलिटी एखादी कमी डिक्रीज जावपाक ताका शकता लागून म्हणून ते तेजेर रेजोल्युशन केलें. जिल्हा पंचायत भवनाचें कितें? जिल्हा पंचायत भवनाचे बी पयलींच्या अध्यक्षान आयडेंटिफाय केल्ली पूण ती जमीन थोड्या हेका लागून ती पास जालना आनीक एक्विजिशनाक करपाक मेळ्ळी ना. म्हणटकीर न्यू जमीन आमी ज्या तरेन आमकां जायी तशें पार्किंग बी हें तें जाय तशें आयडेंटिफाय जायना म्हणून ते जिल्हा भवन आमचे आयडेंटिफाय जायना ह्या खातीर ते फुडें गेल्ला. मॅडम तुम्ही सीएमाचे अभिनंदन केलें की बँक दुरुस्तातलो पडलो. तेतून आमकां न्यू आमकां जे डेव्हलपमेंट वर्का RIT. खातीर तो आमकां RIT ते फाटलीं 4 वर्सां असोच आमकां फंड दिलो आनी आतां बीन हे आमगे लास्ट इयर पूण आमकां सीएमान आमकां बरो फंड दिलो प्रत्येक फावटी. ताका लागून आमी सीएमाचें अभिनंदन केल्लें.